मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. सोन सड्यावयल्यान शाणे जायनात कोयर उडोवपी. भौशीक जाग्यांचेर कोयर उडोवपाची परंपरा चालूच, पूण मांद्रे सापडलो वस्ताद. पंच वांगड्यान कोयर उडोवप्याक धरलो रंगे हात. 10 आणि 11 तारखेक वादळी वाऱ्यासयत पावसाची हजेरी. हवामान विभागाची सादुरतायेची शिटकावणी. मडकय भल्ली नवदुर्गेच्या भक्तांची जात्रा. रथोत्सव आणि दिवजांनी केले आकर्षित. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनसड्याक लागून कोयराचो आणि कोयराच्या घाणींचो विशय गोंयांत तापलेलोच दिश्टी पडटा. पूण मडगांवचो कोयर तापलो आसलो तरी हेर कडेन लोक देख घेवपाक पळयनात. बेजबाबदारपणान कोयर उडोवपाची परंपरा चालूच दवरतात. पूण मांद्रेमात उक्त्यार कोयर उडयतना पंच वांगड्यान एकल्याक रंगे हात धरलो. पळयत रिपोर्ट. पळय, हांव प्रशांत नायक, थंयसरलो लोकल पंच मेंबर, नायक वाडा सच्चे भाटला. ओके, हांगा कचरो उडयला पळय, तुमच्या हांगा गाडी पावल्या, तो भुरग्याक घेवन येता थंय. म्हाज्या नांवान थंय कंप्लेंट रजिस्टर करा तुमी. हां, टेलिफोनीक कॉल तुमकां केल्लो हांवें तो. हां, हो, ओके, तुम्ही रजिस्टर करा आणि जेणे तांकां कचरो कोणी उडोवपाक लायला पळय तेंचे सगळ्यांक तुमी थंयसर आपयात. आणि काय ना पळय, आमी आमच्या पंचायतीची गाडी घेवन आता तुमच्या हां कितें म्हणटाले? ना कचरो पडून उडोवप नाही. नहीं सर, मैं अभी आया तू जा और किसका तू एक बात नहीं पता नहीं का और ज्यादा बात मत कर. ओके तो इसको लेके जाओ. हम लोग जाए सर. ओए भाई कॉला कुता सा देखो, बात करने के लिए ये लोग बोलते हैं, अभी सजा भुगतने के लिए तेरे को बोलते हैं वो लोग. तू जा और सब लोगों का नाम दे दो. जिन जिन लोगों ने आपको बोला है ना इधर फेंकने के लिए, सब लोगों का नाम उधर थाने में दे दो. किसी को नहीं छोड़ने का. ये अभी अपने खुद पर अगर नहीं लेता है, इसको जाने दे बोलता है, तेरे को थाने में जाने के लिए वो बोलता है. सब लोगों का नाम थाने में देगा कि नहीं? तू सब जगह दे के दे दो. आई ये गाडी मिळाली पण गाडीवर बॅग बी होती. पळय, एक गाडीर आणि एक बॅग असली पळय. ही बॅग उडोवपाक गेल्लो तो. ही पळय बॅग. 2 वरां जाल्या पण मॅनेजर त्याचो येता. मॅनेजराक रावले आमी हांगासर. कुछ हो गया ये इधर कचरा फेंकने वाला ये लोग मतलब ये वो है मांद्रे पंच बाला नायकान कोयर उडोवप्याक रंगे हात धरलो आणि पुलिसांच्या ताब्यात दिलो. पंचायतीन हो विषय गंभीरतायेन घेतला अशें मांद्रे वॉर्डच्या पंच वांगड्यान सांगले. कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें पंचान सांगला. पळयात पुराय बातमी. म्हणजे हेच जे पळय, हो आता आमचो वॉर्ड पळोवपाक गेल्यार नीट आनी क्लीन वॉर्ड. आणि ह्या जाग्यार ह्या अख्ख्या गांवाचो कचरो, स्पेशली ह्या हॉटेलवाल्यांचो, जुनसवाला हॉटेल आहा पळय, तेणें आतां नांव घेतलां हॉटेलाचें. आनी तेचो स्टाफ येवन हांगासर कचरो उडयता. आनी तेचे सुपरवायझर जे आहात पळय तेच सांगता हेका उडोवपाक, पण ते आपल्याचेर घेनात. ते स्टाफाचेर तुमी कितें ते एक्शन घ्या म्हणटात. सो आतां त्या स्टाफाक व्हरोन न्हू, पुलिसांक हांवें आपयला, पुलीस येयल्यात, ते तांकां घेवन गेल्यात. हांवें आतां पंचायतीची गाडी हाडून स्वता हांवें ते क्लीन करून घेतल्यात. सो म्हाजो इतलोच हांव मागताय पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की तेचेर कडक कारवाई करची. प्रत्येक फावटी प्रत्येक जाण येतलो आणि कचरो उडोवन वयतलो आणि तूं साफ करीत रावतलो. तसोच विशय तसोच जाला न्हू. आतां तुमी आसगावड्या जर पळोवपाक गेल्यार हायवेर सेम परिस्थिती जाल्या. हॉटेल लायन खंयची उरल्या, आशवे, जुनस ह्या भागांत सगळी हॉटेल लायनीचो सगळो कचरो आतां हे आमचे जी हे आसगावडा, नायक वाड्या, हे आमचे गावडे वाड्यार, साळगांवकर वाड्यार, ह्या वाड्यार सध्या कचरो पळोवपाचो आमी सांगला पळय पळोवपाक. सो तरी आसतना हे कचरो हांव भायर हाडून उक्ताडार उडयतात. पण हेचेर कितें तरी जावपाक जाय. हांव पंचायतीन हो सिरियसली इशू घेतलो आणि जी खंयची डिपार्टमेंटा, जी खंयची आस्थापनां जे कचरे उडोवपाक हे सहभागी आसात तेंचेर कडक कारवाई जातली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. पिळगांव सारमानस फेरी धक्क्याचो विशय जाग्यार घालपाचो यत्न चल्ला. पंचायतीन PWD अधिकाऱ्यांबरोबर घेवन धक्क्याची अवतिका पळयली. ट्रॅफिक पोलीस दवरप, रमलर्स वा स्पीड ब्रेकर्स घालप वा रस्त्याचे रुंदीकरण असे पर्याय पंचायत सांस्पिता.
पूण खर देंवती रस्तो असलेल्या ह्या फेरी धाक्याचो विचार गंभीरतायेन जावपाक जाय हे तितलेंच खरें. आमी सद्या सारमांची जी फेरी आसा ती कनेक्ट करता माशेलान आनी खुबशे ट्रॅफिक हांगा फ्लो जाता. आमी आतांच पळयला की खुबश्यो गाडयो हांगा उब्यो आसा आनी हो जो रॅम्प आसा तो सामको डेंजरस असो रॅम्प आसा. खुबशीं वर्सां जालीं हांगा प्रपोजल आसा पंचायतीचे तशेंच थळाव्या लोकांचे की हो रॅम्प व्हडलो करचो. रॅम्पाचें काम जालां पूण हांगा जे स्लोप आसा रस्त्याचो त्या खातीर खुबशे एक्सिडेंट हांगा जाता. हालींच एक 10 दिसां पयलीं हांगा एक गाडी उदकान वचून एकट्याक मरण आयिल्लें आनी अशे एक्सिडेंट हांगा खुबशे घडल्या. पूण आतां जॉयंट इन्स्पेक्शनूय जालें सरपंच तशेंच PWDचे जे कर्मचारी आसात तांच्या भितर. पूण अशें जालां की हांगा जर रस्तो कापून एक लेवल केलो जाल्यार जी घरां आसा ती वयर उरतली आनी तांकांय जी शॉपां आसा तांचोय बिजनस इफेक्ट जातलो. त्या खातीर असं सरपंचान अशें सांगलां की थंय ते रमलर्स घालपाचे ट्राय करतात. तातूंत स्पीड जी वयल्यान लोक गाडयो घेवन येतात ते कंट्रोल जातले आनी जे एक्सिडेंट जाता तेचेर ते बी कमी जातले. पूण अजून पर्यंत अशें जावंक ना की हांगातलो रस्तो सारको केला. एक बारीक रस्तो आहा नॅरो रोड थंयसर डबल व्हेकल सुद्दां वचना पूण तो बी सारको जावपाक जाय. तातूंत जे लोक येता हांगासून जे ट्रॅवल करता फेरी थ्रू माशेल तशेंच फोंडा सायडीक तांकां बी सुविधा जातली आनी जो रॅम्प आसा तो बऱ्यापैकी सारको सेफ असो कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय. तातूंत हे एक्सिडेंट जाता ते कमी जातले. आतां आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा सद्या आनी कडेन तेंच्यांनी कितें सांगलें जर एक रोड वायडनींग करतलो जाल्यार आमचे कडेन प्लेसूय बी तितली सद्या ना कमी आसा आनी हांगा हे शॉपां आसा कोणाची जाल्यार हांगासर तेजी बारीक बारीक घरां आसा तेंची जर आमी सारकेंच जर करूंक वचत जाल्यार तांकां बी प्रॉब्लेम जातलो हांगा. आनी जर आतां आमी जर रोड मातसो वायडींग करूंक एक समज आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमी वयरसून स्पीड ब्रेकर घालून हें करपाक सोदता. आमी मातशें कितें जाता जाल्यार पळोवपाक सोदता आनी जे कोण गाडयो घेवन येता पळय तेंच्यांनी मातसो थोडो टायम हें करपाक जाय. गाडी आपली स्लो येवपाक जाय. ट्राफिकाक तांकां बी आमी हाडून हांगासर दवरता. सद्या आतां तांकां आमी सांगलेलें आसा सद्या तरी पूण आमी तांकां सांगता की तुमी दोनूय टायम मातशें येवन हांगा रावा म्हणून. पळोवंक गेल्यार अशी गंभीर परिस्थिती कशी दिसता सगळ्यांकूच आनी भयानूक अशें घडटा म्हणून हांव गव्हर्मेंटाकूय बी ते बी सांगता तेंच्यांनी येवन हांगा पळोवचें आनी जी आमचे ह्या अश्यो भयंकर अश्यो अकस्मात ज्यो घटना घडटा पळय तितूरसून आमकां सादर करपाक लागून तेंच्यांनी बी अशी ट्राय करची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत पयले चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता. बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अशें ताका नांव दवरलां. 9 ते 13 जानेवारी अशे 5 दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनात भारतांतले आनी संवसारांतले वेंचीक फिल्मांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक म्हायती दिली. 9 ते 13 जानेवारी मजगती मडगांवच्या रवींद्र भवनात BCIFF म्हळ्यार बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जातले. गोयच्या अंतरंग प्रोडक्शनान रवींद्र भवन मडगांव आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे मजतीन ते घडोवन हाडपाचें केला. 10 वर्सां वयल्या पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक वा भुरग्यांक मोफत सिनेमा पळोवपाक मेळटले. 18 वर्सां परस चड पिरायेच्या लोकांक पळोवपाक जाय आसत जाल्यार 200 रुपयांची रजिस्ट्रेशन फी भरून पळोव येतात. Friends, we welcome you to Goa's first Children International Film Festival. पहिले गोयचे बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही 9 जानेवारी पासून 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगांव हांगासर आयोजन करता. डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी रवींद्र भवन मडगांव आणि अंतरंग हांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता. स्वता हांव मुख्यमंत्री एज अ पॅट्रन आसा. बाप एक्स चीफ मिनिस्टर आणि मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजे चेअरमॅन उरतले ह्या पुराय इव्हेंटाचे. दामोदर नायक ह्या चेअरमॅनाचे वायस चेअरमॅन आसतले ऑफ BCCIF. बाकीचे सगळे ह्या जे वर्किंग कमिटी आणि बाकी सगळे जणांच्या खातीर काम करतले. द फर्स्ट थिंग
आम्ही 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म्स ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले. ओके, पयलेच फावटी अशा पद्दतीचे फेस्टिवल मडगांवात जाता, हे जे खास करून आकर्षण आसा. हाजे विशेष करून डेट 9 जानेवारी तुमकां म्हटलां तशें वेन्यू रवींद्र भवन मडगांव. स्क्रिनींग ऑफ द फिल्म्स विल बी फ्रॉम अबाउट 10 years ऑफ द एज ग्रुप हांच्या खातीर सगळ्यां खातीर आसतले. 18 वर्सां वयले जे कोण हाका पार्टिसिपेट जावपाक शकता, आतांच तांच्यांनी म्हटलें त्या प्रमाणे ₹200 तेंच्यांनी वन टायम पे करपाचें आनी 5 दिसाची फिल्म त्याच ₹200 चार्ज करून सगळ्या जाणांक पळोवपा खातीर ₹200 ती जातली. ऑल द स्कूल स्टुडंट्स वील हॅव टू 3 hours प्रेजन्स त्या थंयसर उपस्थित रावपा खातीर तेंच्यांनी उपस्थित रावपाक तांकां वेगवेगळ्यो डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळी फेसिलिटीज प्रोवायड केल्या. मोर दॅन 55 फिल्म्स थंय स्क्रीन जातली. 12 कॉम्पिटिशन फिल्म, इट इज अ फ्युचर लेंथ फिल्म्स जी आसतली ही कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली. 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचेय बी जातले. 3D इंस्टॉलेशन फिल्म्स फॉर द शॉर्ट डिस्प्ले आसतली. डिजिटल मोबायल प्लॅटिनम आसतलो. इट इज अ गेम झोन, आर्ट गॅलरी, क्रिएटीव एक्टिविटी सेशन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अलॉंग विथ इट त्यो आसतल्यो. वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स फॉर द चिल्ड्रन्स लायक द इंटर स्कूल बॉलिवूड डान्स कॉम्पिटिशन्स, मास्टर क्लास अँड मिस बुलबुल फॅशन शो आसतलो. स्पेशल वर्कशॉप फॉर द टीनेजर्स अँड इज ड्रोन मेकिंग अँड ग्रीन स्क्रीनिंग युजेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे कॉम्पिटिशन्स आनी ते ऑर्गनायज करतले. सगळे भुरग्यांक दिवपाचो प्रयत्न जाता. 10 ते 18 एजाची भुरग्यां, 10 वर्सांच्या वयर जवळ जवळ कितलीशी जवळ 26-27 स्कुलां आतां पर्यंत कवर केल्लीं आसा आनी तातूंतल्यान ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स म्हणजे 8 ते 10 हजार भुरग्यां ऑलरेडी म्हाका दिसता रजिस्टर जाले. आनी तातूंतय एक ताणें प्रपोजल दवरला की भुरग्यां बरोबर आवय बापूय येता. सपोज हे आवय बापाय कोणाकी समज फूल 5 दीस पळोवपाचें ह्या पिक्चरां, वन टायम ₹200 चार्ज करून दे कॅन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दॅट फिल्म फेस्टिवल. आवय बापाय खातीर सेपरेट प्रोग्राम आयोजन केलें वतलें. भुरगे पेरंटींग कशें करप, आतांचो इफेक्ट ऑफ ऑल दीस नवे नवे कितें इक्विपमेंट्स येता पळय ताचो भुरग्यांचेर परिणाम कसो जाता ते दाखोवन दिवप, कोण तरी येवन ताजेर उलयतलो. अशे थोडे प्रोग्राम पेरंट्सां खातीर ऑर्गनायज केल्ले आसा. भुरग्यां खातीर जी पिक्चरां केल्या ती अत्यंत बरी पिक्चरां आसा आनी तातूंत थोडी पिक्चरां आमी रामायण, महाभारत ह्या टायपाची पिक्चरां आसतलीं जाचो इम्पॅक्ट भुरग्यांक संस्कार दिवपाचेर जावपाक शकतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापसा रस्त्याची अवतिकाय गोवा 365 दाखवून दिल्ली. त्या उपरांत थळावे यंत्रणेक जाग येयली आणि रस्तो जाग्यार घालपाचें काम सुरू जालें. म्हापसा गणेशपुरीचो रस्तो सध्या गाडयो चलोवपाचे योग्यतेचो जाला, पूण पूर्वे इतिहास पळयल्यार हो रस्तो कितलो तिगून उरतलो वेळच सांगतलो. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आसा गणेशपुरी म्हापसा जे इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन आसा थंय हांव उबें आसा. हांगासरल्या रस्त्यांची परिस्थिती खूपच वायट आशिल्ली. रस्त्यार खूपच होणे पडिल्ले. हांगासरल्या वाठारांतल्या लोकांची एकूच मागणी आशिल्ली की हे जे रस्ते आसा बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय. बिकॉज हांगासर श्री गणेश हायर सेकंडरी आसा, तशेंच भुरग्यांक व्हरपाक खुबशे पेरंट्स येता. त्या खातीर हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लो. आयज पुराय तरेन हो रस्त्याचें काम जें आसा हें कंप्लीट जाल्लें आसा. सांगपाक खूब बरें दिसता की बिकॉज खुबश्या लोकांची मागणी आशिल्ली हांगासरल्या की हे जे रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाक जाय. बिकॉज आयज पुराय म्हापशान अंडरग्रावंड केबलिंग चलता आनी त्या खातीर रस्ते खणलेले आसात. रस्त्याचेर गाडी चलोवपाक लोकांक खुबसो प्रॉब्लम जाता. पूण आयज ह्या वाठारांतल्या लोकांची जी मागणी आशिल्ली ती कंप्लीट जाल्ली आसा आणि हे जे काम आशिल्ले रस्त्याचे ते पुराय जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. परत एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडकय नवदुर्गेची जात्रा भक्तांनी व्हडा उमेदीन मनयली.
रथोत्सव आणि दिवजा जात्रेचे आकर्षण असले. पळया काय खीण. मडकईच्या जात्रे वेळार बायलां आणि चलयो दिवजा पेटयतात. गांवच्यो सुनो आणि धुवो ओटी भरपाक येतात. 9 घोड्यांचो रथ देवळाक फेऱ्या मारता तो देखाव मन भुलवणो दिसता. देवळाचो पुरोहित आदित्य घैसासान माहिती दिल्या. आमचो रथ नवम जावन दुसरे दिसा दशमी दिसा सकाळच्या 5:30 गाराडे घालून देवळा कडल्यान नाचत हांगा तळयो खालान येता. तळयो खालान आयल्या नंतर हांगा पारंपय वाडो आसा त्या वाडेकारांची सगळ्यांच्यो ओटी धुवो सुनो सगळ्यो ओटी भरतात. आणि आतां परत हांगच्यान रथ सातेरीच्या पटांगणान वतलो आणि सांजचो परत नाचत देवळा कडेन वचून देवळाक प्रदक्षिणा काडून रथाची सांगता जातली. हांगा महत्व कितें? हांगा महत्व गांवशीच्यान देवी पयली हांगा आयली. हांगा येवन तळी केली. तळयेंतलें उदक त्या राखण्याक पिवपाक गोरवांक पिवपाक दिलें आणि तो राखणो आफोवपाक गेलो आणि मागीर हेच्या नंतर हांगच्यान नाल्ल थंय मारून थंय देवूळ केलें. मागीर आतां रथ परत वतलो. आतां सातेरीच्या पटांगणां वतलो. थंयच्यान मागीर नाचत परत देवळा कडेन वतलो आणि देवळा कडेन आमचे कडेन जाता तितले आमी रावंड मारतात आणि रावंड मारल्या नंतर मंटपान दवरतात आणि ताची सांगता जाता. मडकयची फामाद जात्रा काल 6 तारखेर उफार जालो. महानवमी जाली आणि आयज 7 तारखेर तिजो मोठो रथोत्सव जाता जो आख्खे गोंयभर फामाद आसा. ह्या वर्साची जात्रा संपूर्ण तिचे भक्तगण कुळावी सेवेकरी तशेंच प्रतिश्ठानाचे वॉलंटियर्स जे आनी गांवकाऱ्यांनी सगळ्यांनी मेळून बरे भाशेन व्हडा उमेदीन ही जात्रा केल्ली आसा. पूण कितें आसता की देवीचो येदो व्हडलो उत्सव आख्खे जगभर तिची प्रसिद्धी आसा. पूण थोडे विघ्न हरता अशे लोक आसता जे आडमेळे हाडपाक सोदतात. तेणी खूब ट्राय केल्यो ही वर्सां आडमेळे हाडपाक पूण देवीन वेवस्थीतपणे आपली सगळी जात्रा बरे भाशेन केली. विथ लॉ अँड ऑर्डर सगळी जात्रा जाल्ली आसा. व्हॉलंटियरान बरें काम केल्लें आसा. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट जे एज पर कोर्ट ऑर्डर सगळे आयिल्ले तेणी वेवस्थीत काम केल्लें आसा. ह्या वाठाराचे सगळे बायलां आनी ज्यो धुवो आमी जे लग्न करून जे भायर गेल्ले आसा ती मुद्दम हांगसर ह्या मुर्ताचेर तिजे वूड भरपाक हांगा येता. आनी हें पवित्र स्थान इतलें इम्पॉर्टंट आहा जे तेजे जितलें सांगता तितलें कमी आसा. पयलीं आमची दिवजा खंडेरायाक जाता. दुसऱ्या दिसाक नवदुर्गेक जाता. आनी आमकां खूब लकी सजमता की 9 रुपाची नवदुर्गेच्या कुळान हांव पडिल्लें आसा. दिवस पेटोवन आमकां दिवजा म्हणल्यार म्हयनोभरांची तयारी आसा. दिवजाची वाट पळयता आमी. दिवजाची जात्रा केन्ना आनी देणीची वाट पळयता. देवीचे खूब उमेद आसता आमकां देवीचे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. वास्को SC आणि चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा हांच्या मदीं जाल्ली मॅच 2-2 अशी बरोबरीत सोंपली. GFA वेवसायीक लीग फुटबॉल मॅच बाणावली SG खेळा मेळार घडोवन हाडली. बाणावलेच्या SAG खेळा मेळार GFA वेवसायीक फुटबॉल लीग मॅच जाली. वास्को SC आणि चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा हांच्या मदीं जाल्ल्या चर्चिलाचो मिडफिल्डर बदली खेळगडो शारियो गोमसान गोल केलो. दुसऱ्या अर्धान मॅच फुडें सरतना वास्को स्ट्रायकर लालनुंजामा हाणें 2 गोल केले. उपरांत पर्यायी डिफेंडरान 2 गोल केले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. IMD म्हणटा 10 आणि 11 तारखेक वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. 2 दिसांक पावस शिवरपाची सुमार 40% शक्यता आसा खंय. शुक्रारा मळबात कुपा दिश्टी पडटली. तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती उरतले. दनपारां दमट अनुभवपाक मेळटली. तापमान 35 ते 40 मजगती उरूं येता. सांज वेळ चड सुको आनी थंड आसपाक जाय. तशेंच राती उसरा धुकें पडूं येता. ताका लागून वातावरण थंड उरतलें. सकाळ फुडें धुकें अनुभवपाक मेळटलें. 9 तारखे मेरेन सुकें हवामान. गडगडाच्या सांगातान 10 आणि 11 वेर पावसाची शिरशीर. शुक्रारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती. शुक्रारा सकाळी दाट दव आणि धुक्या कडेन सामनो. गोय दर्यादेगे वयल्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.